बायपोल विलेज पंचायत TV कॉन्स्टिट्युन्सी, विलेज पंचायत TV आणि विलेज पंचायत असनोडा ह्या दोन पोस्टांक लागून दोन्ही पंचायतीच्या एकेका पोस्टांक लागून इलेक्शन जावपाचें हा 11 तारीख इलेक्शन जातलें. आयज विड्रॉल लास्ट जालें आनी विड्रॉल जाल्या उपरांत वार्ड नंबर 1 हो TV पंचायतीचे हितून वार्ड नंबर जो अर्जुन आरोसकर हो पंचायत मेंबर आसलो ते सडनली डेथ जालो आनी तेचो तो पोस्ट खाली जालो आनी ताका लागून ते वार्ड नंबर 1 इलेक्शन जातलें. तो विड्रॉ जाल्या उपरांत जे कॅन्डिडेट जे आसा ते घनश्याम आरोसकर आसा, निरज नागवेकर आसा, रामचंद्रन साळगांवकर, रवीन आरोसकर हे चार कॅन्डिडेट आसा. आनी चार कॅन्डिडेटा भितर तेंचे भितर फूड आसता. दुसरे जे अस्नोडा विलेज पंचायत आसा आनी अस्नोडा विलेज पंचायतीचो पंचायत मेंबर मिलेश नायक एक्सिडंट जालो आनी त्या एक्सिडंटान सोंपलो आनी ताका लागून तेका जो पंचायतीचो पोस्ट आहा पळय तो खाली जालो आनी ताका लागून इलेक्शन जाता. आनी हेका आयज विड्रॉल जाल्या उपरांत 3 कॅन्डिडेट आसा. भितर मिता निलेश नायक आसा, शंकर नायक आसा, बाणावलीकर हे 3 जाण कॅन्डिडेट आसा. आनी हे इलेक्शन जे 11 तारीख जातलें आनी 12 तारीख कावंटींग जातलें. स्टुडंटा खातीर मातशें सांगतलें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.